गायन घेऊया A36. Bapa amco tumo kotai, amce mode Jesu tatai, omogol kundin vaslako, aple shili tu gaveto, tuce kutum ektai sata, Baba Viswas Mogut Sata, Tuce Kutum Ektai Sata, Baba Viswas Mogut Sata. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आयचे मिसाची मांडावळ सांबाळटा सेंट मदर ट्रिजा ही समुदाय देव सुवागरान तांचे खातीर मागुया, तांचे कुटुंबा खातीर देवान तांकां राखूंक आनी सांबाळूंक आनी तशेंच आज सगल्या आमच्या फिरगोजींत आसलेल्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया, कित्याक आज आमी पवित्र कुटुंबाची परब करता जाल्यार ह्या पवित्र कुटुंबा भाशेन आमचे घरा बेसावंक आमकां देवान आशिर्वादान बरो म्हूण खतखत्यान ह्या मिसांत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवय आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज व्हड खुशालकायेन पवित्र कुटुंबाची दोबाजीक परब आमी समोर रमतां आनी आयच्या सेवा धर्माचो विशय कोणती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोवल्या. नाजारेचो कुटुंब आमच्या कुटुंबाक एक देख आनी नमुनो. मनशांक रावंक एक सोबीत घर गरजेचें, पूण त्या बांदलोल्या सोबीत घरांत शांतिकायेन, खुशालकायेन आनी एकवटान जिवंक एक बरो घोराबो वो कुटुंब गरजेचो. कुटुंब मुलावी शाला म्हणटोच दर एका आवय बापायची जबाबदारी कोणती हुस्के काडून आपल्या भुरग्यांक सवें क्रिस्ती बरेंपण आनी तत्वां शिपडावंक, तशेंच आपलो कुटुंब देव भिरांतीन आनी देव पेलाच्या मोगान वाडोवंक. जो कुटुंब देवा आनी पवित्र सभेच्या वावराक वेळ दिता, तो कुटुंब देवाचे कृपेन आनी भावार्थान थीर ओकोण जाता. अशेंच आमचें कुटुंब जावंक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया. आनी बाबा भयणीनो, जायते पावटा आमचो कुटुंब शांतिकायेचो, मोगाचो, एकामेकाच्या बांदपासान जियेतलो कुटुंब जावंक ना. कुटुंब जावन आसा एक मुळावी शाळा अशें बाग्योंत जुआंव पावल पापसाहेब जुआंव पावल दुसरो म्हणटालो. आमचो कुटुंब जायते फावटी मुळावी शाळा जावचे बदलेक घडयेक आमी बरी देख जावंक ना. आवय बापूय कशी आमी बरी देखीन जिवंक ना. आमचे मदें खालतीकाय नासली, आमचे मदें त्याग नासलो, आमचे मदें एकामेका सवें उदारपण नासलें. घडयेक आमचे मदें एकामेका सवें तेच आमी तुस्त म्हणजे एकामेकाक एप्रिशिएट करप नासलें. घडयेक ह्या वेळार आमचें चुकीचें बोगसोळें मागुया. देवान एकामेका लागीं आमकां बुगोस म्हूण मागून सगल्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सूर पुजयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत पावयून सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पुदविदा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बुगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक Amen. Shanti tacia ista sansari Survespora deva surgi charaya surpodveta deva deva papa ami tuka namaskar korta ami tuka divasta tuja dor vaibhava pason ami tuka vakantau mui mateva utsorgiani shanti tacia ista sansari Somia Jesu Christa Bapacha ekasputa Somia Deva Deva Cheshini Tu sansarache Pakatan amchi kaklutko Tu Bapacha poslat amche magne aikunke Mui mateva utsoriani shanti tacia ista sansari Kityak povittak mea sangati Deva Pace Mui Jesu Christa Ekloso povit, ekloso esvor, ekloso por mesmor. Mui mateva, utsorgiani shanti tacia ista sansari. प्रार्थूया देवा सुर्गींच्या बापा आयच्या दिसा पवित कुटुंबाचे जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार घालून आवय बापाय भुरग्यां मदें मोग आनी मान कितलो पवित आनी कुटुंबाचे जिवीत कितले मोलादीक तें तूं शिकयताय तर आमच्या कुटुंबांनी सगळ्यांनी एकामेकाचो हुस्को धरून आपल्या भुरग्यांक तुजी भुरगीं कशी वाडोवंक आवय बापायक उसवाड आनी बोड दी आनी भुरग्यांक आपल्या वडिलांक खालती रावूंक आनी तांकां मानान लेखूंक मोन दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवो चलयता सासनाच्या हा सासना Amen. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप आना गोरबेस जाली आनी एका पुताक तिणें जल्म दिलो आनी ताका सामुएल म्हूण नांव दिलें कित्याक हांवें ताका सर्वेस्परा कडचो मागून घेतलो अशें तिणें म्हणलें एका वर्सा उपरांत तिचो घोव एलिकाना सगळ्या आपल्या कुटुंबा बरोबर सर्वेस्पराक आपलो वर्सा व्हरपाचो योद्न भेटोवंक
आनी आपली आगोण पाळूंक नव्यान सोडून गेलो. पूण आना गेली ना. तिणी आपल्या घोवाक म्हणलें, भुरग्याचें दूद तोडचे आदीं हांव वेची ना. उपरांत हांव ताका घेवन वेतोली आनी सर्वेस्पराक भेटलोली आनी तो सदां काल थंयच रावतलो. साम्युएलाचें दूद तोडल्या उपरांत आना आपणा बरोबर 3 वर्सांचो पाडकुलो, एक माप पोर पीठ आनी बाटली बोर दाका रोस घेवन ताका शेळो गांवांत सर्वेस्पराच्या मंदिरांत व्हेलो. भुरगो आजून धाकटुलोच आसलो. ताणें पाडकुल्याक मारलो आनी आवयन भुरग्याक एलिशी व्हेलो. तिणें म्हणलें, सायबा, सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजेशी आसली ती बायल हांवूच म्हूण सोपूत घेवन सांगता. हांव मागताली तो होच भुरगो आनी हांवें मागलोलें तें सर्वेस्परान म्हाका फावो केलें. ताचें सगळें जिवीत हांव आतां सर्वेस्पराचे आदी करतां आनी ताका सर्वेस्पराचे सेवेक थंयच दवरून ती गेली. देवाचें उतर हें. देवाचें उडोवकार. जबाब, तुज्या घरांत रावता ती मनीस कितली बागी. परतून एकदां म्हणया, तुज्या घरांत रावता ती मनीस कितली बागी. सर्वेस्परा, दुबळ्याच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग करतां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता ओतरेकता. म्हजें काळीज आनी सगळें आंग म्हज्या जिवा देवाक अनुदान उल्लासता. जबाब, तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. दीस रात ती देवाची वाखाणी करीत आसात. जी कोण तुज्या आदारान सियोना दोंगराची वाट दवरची आसा, काळजान बाळगूनच आसा, ती खरेंच बागी. जबाब, तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. दुबळ्याच्या सर्वेस्परा, म्हजे मागणी आयक. जेकोबाच्या देवा, म्हजे विणवणेक कान दी. आमचे नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्यांक बरेपणाक सांबाळ. जबाब, तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. भाग्यवन जुवान जुवानाचे पयले चिटी वेले वाचो. प्रितीच्यानू पोलेयात बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां मोहिमेक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताचीं भुरगीं. ताका ओळखूंक ना देखून संवसार आमी वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच स्थान आमी देवाचीं भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितेंय जालां तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताचे खातीर जातल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या अंतस्कोण आनी गुन्यांवकार म्हूण आमी दाखयलां. देवा मुखार आमी पूर्ण विस्वास आसा, कित्याक आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचे कडेच मेळटा. कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटां आनी ताका मानता तें आमी कोत्तां. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पूत जेजू क्रिस्ताचेर आमी बोवाळ दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या त्या प्रमाणे आमी एकामेकाचो मोग कोरचो. आनी जो कोण ताची आज्ञा सांबाळटा
तो देवा सवें जियेता आनी देव ताजेर सवें जियेता. तो आमचे सवें जियेता म्हूण ही खुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतोरें. देवाचे गोड उपकार. उद्गार. Hallelujah. 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 तुज्या पुताची उतरां चितान आयकूंक आमची काळजां उगोड सर्वेस्परा. Hallelujah. 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. लुका परमळे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुसल्याक वेतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसल्याक गेली. आनी परबेचे दीस सोडल्या उपरांत परतून येताली तेन्ना आवय बापायक कोडो नासतना भुरगो जेजू जेरुसल्यांत पाटी रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसल्याक गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्रां मदें बसून तांचे आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां समेस्तांक ताचे गिन्यानाचे आनी ताच्या जबाबाचे मोठे अजाप दिसले. ताका तुय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खोती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्याव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नोकळो आसल्यात. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नासरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजांत सांबाळून दवरताली. आनी जेजू जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवा आनी मनशां मुखार वाडत वेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, आज हांव सेवा धर्माची नदर मारता आसतना आयच्या बरोवप्यान फादर मायरनान बरी उतरां घातल्यात कुटुंबा विशीं. आनी तो अशें म्हणटा, कुटुंबांत बाबा भयणीनो एकामेकाक वेळ दिवप, सांगातान जिवप आनी एकामेकाच्या सुखान दुखान वांटो घेवप आमकां खूब गरजेचें. आज आमी पवित्र कुटुंबाची परब समरुमता आनी असल्या वेळार म्हाका ह्या उतरांचेर नियाळटा आसतना
थोड्योच घडणीचो उगडो आसायलो आनी कांय बरीं उतरां तो म्हणटा एकामेकाक वेळ दिवप पयले सुवातेर सांगातान जिवप आनी एकामेकाच्या सुखांत दुखांत वांटो घेवप हें आमकां गरजेचें. म्हणटकच तो म्हणटा घोराबो बांदून येतलो जाल्यार पयले सुवातेर ह्या घोराब्यान मोग आसूंक गरजेचो. थंय शांती हुस्को आनी बोगसोन एकवट आनी बरेपण खुबूच म्हत्वाचें. जर घर आमकां खुशालकाय दिवचें ना पूण घोराबो आमकां खुशालकाय हाडटा आनी किरीत भाशेन खुशालकायेची पाळण्यांत आमकां ह्यो घोराबो दवरता. आमी जाणा घोराबो कुटूंब आमची मुळावी शाळा अशें आमी म्हणटा. आनी असले वेळार एक वस्तुरीचो म्हाका उगडास येता. ही वस्तुरी जाणटी एका व्हड घरांत रावताली. बरें पालासी भाशेन तें घर काडलेलें. जायते रूम्स वो कूड त्या घराक आसले. व्हडलो बसपाचो जागो आसलो. आनी वस्तुरीक बेट करूंक गेलो तेन्ना ती म्हणूंक लागली फादर कसो आसाय तूं. हांवें म्हणलें हांव बरो आसा. तूं कशी आसाय. हांव आसा फादर काडटा म्हजे दीस. हांवें म्हणलें कित्याक काडटाय. तुका तर पळोवपाक एक बायल आसा. तुका तर हेर बाजारांतल्यो वस्तू हाडूंक दिवंक कोण तरी बाजारांतल्यो वस्तू हाडून दिता. वय फादर म्हजे लागीं सवलत्यो दिवपाक आनी म्हाका सगलें करपाक म्हज्या पुतांनी म्हाका हें दवरलां. सगळे म्हजे पूत 2 जाण कॅनडा आसात आनी 2 जाण ऑस्ट्रेलिया आसात. येतात ते पूण येतात आनी आपले हांगासर भोंवाडी मारतात. म्हणजे हॉलिडेजांक ते हांगासर येतात. म्हजी खबर फोनाचेर फकत घेतात. हांव खुशी आसा पूण म्हजो कुटूंब हांगा म्हजे सवे ना. एकसुरी हांव जियेतां. रातचो वेळ येता तेन्ना म्हजे ह्या घोराब्यांत कोण ना. कित्याक म्हजो घोराबो आसा तो जोडी मोडी शिपडला आनी म्हाका एकसूरपणान तांणी दवरला. कुडीक म्हजे लागीं जायती गिरेस्तकाय आसा. भांगार म्हजें तशेंच आसा. जायत्यो वस्तू जावं प्रॉपर्टीज म्हज्या नांवार आसात. हाका लागून कुडीक म्हजे पूत म्हाका मान आनी रिस्पेद दितात. पूण म्हजो परामोस करूंक तांणी मनीस दवरला खरो पूण म्हजो मोग म्हजें शांती आनी म्हजें ह्या एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवपाचें काडीस ते आजून बाबा भयणीनो सजमूक नात अशें ती प्रार्थता आनी रडटा. म्हणटा कित्याक म्हूण देवान म्हाका अशें फावो केलें. हांवें मेहनतीन म्हज्या भुरग्यांक वयर काडलें. कश्टांनी हांवें तांकां वयर काडलें. हांव दिसपोटी म्हजो वावर करून शेताचो वावर करून ऑफिसान वचून हांव सायबा बरे तरेन वावर करतालीं. म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका आज ह्या एस्तादार सोडले ह्या बेसार सोडलें देखून म्हाका दूख भोगता. बुरीक तांकां आपलो कुटूंब आसा पूण हो कुटूंब घडटलो जाल्यार हांवूय ह्या कुटुंबाचो एक भाग म्हूण ते विसरतात. मुखार बाबा भयणीनो आयचें पयलें वाचप सामुएलाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी थंय आमकां बरी खबर मेळटा कशे तरेन सामुएलाक देव मंदिरांत थंय एलीच्या हातान घालतात तें. आमी जाणां एल्काना सामुएलाचो बापूय आसलो आनी ताका 2 जाण बायलो आसल्यो. आमी म्हणटा आन्ना आनी पेकिना. म्हणटकच ह्यो दोगूय बायलो दुसरे बायलेक भुरगीं आसलीं पूण आन्नाक भुरगीं नासलीं आनी दिसपोटी आपल्याक भुरगें जावचें म्हूण ती देवा लागीं प्रार्थून मागताली. आनी अशें एका दिसाक देवान तिचें प्रार्थन आयकलें आनी एल्काना तिचे सांगाता कुडीचो संबंद जोडटा आनी सामुएल बाबा भयणीनो जल्माक येता. आनी सामुएल जल्माक आयल्या उपरांत सामुएल म्हूण ताका ती नांव दवरता. जशें जाकारेसान म्हणलें जुआं बातिस्ट जें कितें एलिझाबेथ सांगता तेंच नांव जातलें ते भाशेन आना ताका सामुएल म्हूण नांव दवरता. आनी त्या वेळार बाबा भयणीनो सामुएल आपलें दूद तोडल्या उपरांत नांव दिल्या उपरांत ताका देव मंदिरांत बाबा भयणीनो एलीच्या हातान ती करतात आनी थंय सामुएल देव मंदिरांत वाडटा. ही खबर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता. आयच्या शुभ वर्तमानांत कांय बरी खबर आमी आयकता आनी ती जावन आसा भुरगो जेसू आवय बरोबर तो देव मंदिरांत वेता. आमी जाणा जुदेवांची परंपरा आसली पास परबेचो जेन्ना
तांचे मोदें वेळ येतालो तेन्ना ती सगळीं बाबा भयणीं देव मंदिरांत वेतालीं आनी जेरुसलेम देव मंदिरांत वचून तुवें आपल्या लागीं कितें आसा जावं पारवे जावं आनी कितें दानां आसात तीं देवाक तीं भेटयतालीं. अशें आसतना जेन्ना जेजू 12 वर्सांचो जालो देवांचे रिती प्रमाणे तो एक व्हडलो मनीस जालो. आतां तो दादलो कसो जालो अशें ते स्वत मानताले. म्हणटकूच 12 वर्सांचो जालो तेन्ना जुझेन आनी मारयेन ताका देव मंदिरांत भेटूंक येवशिल्लीं आनी देव मंदिरांत ती घेवन गेली. ताची भेट तांणी केली आनी ताका सुमूर्ती प्रमाणे जें कितें करचें आसलें तें तांणी केलें. आनी परत ती येता आसतना आमी जाणाव बायलांची रीत आसली थंय जुदेवांच्या हितून ती पयलीं भायर सरतालीं कित्याक तांकां चाट मारूंक वो तांकां चलूंक सवकास वचूंक जाय आसलें. दादले एकदम तेजवून चलताले म्हणटच बायलो पयल्यो भायर सरताले. जुझेन चिंतलें घोडेक जेजू मारये बरोबर गेला. मारयेन चिंतलें घोडेक फाटीं रावला आपल्या बापाय बरोबर येवंक आनी अशें ती चलत रावली. एक दिसाची वाट जाल्या उपरांत सोयऱ्या दायऱ्या मदें ताणें विचार केलो खंय गेलो गाय खंय आसा जेजू आनी जेजू ना तो पडून परती बाबा भयणीं देव मंदिरांत ती आयली आनी थंय 3 दिसां उपरांत तांकां शास्त्र्या मदें बसून तो विचार जबाब करता तो तांकां भेटलो. बाबा भयणीनो घोडयेक ह्या वेळार वाटेर येता आसतना एकामेका सोबे जुझे आनी मारये भासाभास करूंक जातालें. एकामेका सोबे ती झगडी करूंक वो सुरू करूंक तांच्यान जातालें. एकामेका सोबे तांणी गाराणें घालूंक जातालें. वय तुका लागून जालें तूं पळयना सारको. आमी जाल्यार रोखडेंच म्हणटा घोवाक बायल रोखडी म्हणटा तूं सारको चोयना न्हू सारको नदर घालना न्हू तूं सारको विचारना न्हू देखून भुरगे भाशेन जाल्यार. आनी घोव बायलेक म्हणटा तूं आवय कशी तुजी जबाबदारी करिना बरे तरेन तांकां तूं धमकायना बरे तरेन तुजी बोबाड मारिना देखून भुरगीं आतां भायर पडल्यात. बाबा न्हू ब्लेम गेम म्हणटा ते आमच्या कुटुंबान कॉमेस जाता. पूण आयज आमकां हो पवित्र कुटुंब एक नमुनो एग्जाम्पल कसो पवित्र सभा दिता. कशे तरेन पयले सद्याक तांचे मदें एक घोराबो आसा खरो पूण कुटुंबीक जिवीत कशें मोगान एकचारान बाबा भयणीनो हुस्क्यान बोगसोण्यान ती सादतात ते आमकां दाखोवन करता. आनी कांय बरीं उतरां तो म्हणटा घोर आमकां कुशालकाय दिवचें ना बगर घोराबो आमकां कुशालकायेच्या पाळण्यांत धुलयतलो. घोर आमकां शांती भासावणी आमकां दिना बगर घोराबो आमकां काळजा मनाची शांती दिता. घोर आमकां सुखांत किरोवचें ना बगर घोराबो आमकां सूख दुपेट चोडयतलो आनी दूख लोवू करतलोय आमकां एक हातयार जाता. बाबा भयणीनो घोर आमकां राखता खरें पूण घोराबो आमकां सांबाळटा. घोर तुका सुर्याच्या किरणांतलें वायटोवें जें कितें येता तें तुका बाबा भयणीनो सुरक्षीत सांबाळटा पूण घोराबो तुजेर उजवाडाची आनी बरेपणाची किरणां फांकयता. घोर तुका जेवंक आसरो दिता पूण घोराबो तुका रुचीचें जेवण तयार करता. घोर तुका 4 वण्टी मदें दवरता पूण घोराबो तुका संवसार भोंवडायता. घोर तुका न्हिदूंक स्वाद दिता पूण घोराबो तुका न्हिदयता. घोर बांदलें आनी घोरांत घोराबो ना जाल्यार बाबा भयणीनो आमचो वावर सगलो निर्फोड अशें हो बरोवपी म्हणटा. कांय बरीं उतरां बाबा भयणीनो खरेंच आमच्या जिवितांत आमी नदर मारल्यार कुटुंबीक जिवीत जावन आसा एक मूळ शाळा आमच्या जिविताची. पयली सुवातेर कुटुंब ह्या उतराचेर आमी नियाळ मारूया. पयलीं आमकां के मेवता तातूंत सगळे खालतीकाय आमकां आसूंक गरज. एक आवय आनी बापूय बाबा भयणीनो खालतीकायेन जियेना जाल्यार भुरगीं घर बांद भरलेलीं जातात. मारयेन आपले खालतीकायेन जेजूक वयर काडलो जाल्यार जुसेक ती खालती रावली. जुसे आपले पोतिनी सोबें खालती रावलो. एकामेका सोबें तांणी ब्लेम गेम कॉमेस करून एकामेका सोबें झगडें सुरू करूंक ना. समजोनी घोडयेक ताचे बरोबर आसा. ती समजोनी घोडयेक आपल्या बापायच्या सांगाता आसा. अशें बाबा भयणीनो एकामेका सोबें तांणी ब्लेम गेम सुरू केली जाल्यार घोडयेक झगडून भुरगो मेळचो नासलो पूण तांच्या कुटुंबान खालतीकाय आसली. जो मनीस आपल्या जिवितांत खालतीकायेन जियेता
आनी आपल्या कुटुंबाक खालती वस्तू शिकयता आपुणूच खालती जावन त्या कुटुंबान बाबा भयणीनो उदीक आनी उदीक मोग वचता. दुसरें बाबा भयणीनो तांच्या जिवितान आसलें म्हणटा तें उपकारी मन, उपकारी काळीज. कित्याक एकामेका सवे उदीक आनी उदीक उपकारी कारजान दिवप आनी घेवप जातालें. मारिया आनी जुसे आपल्या जिवितान देवाक सदांच उपकारी आसली. हाका लागून दिसपोटी सुमूर्त कशे तरेन पाडूंक जाय ती आपल्या पुताक शिकयताली. देवाक दर दिसाक उपकारी मनान आपलें जिवीत सारूंक जाय आनी हाका लागून भेटवणी करूंक देव मंदिरान ह्या आपल्या पुताक ती व्हरतात. तिसरी वस्त भाव भयणीनो जावन आसा ती त्याग. त्यागी जिवीत तांच्या जिवितान आसलें. एकामेका सवेन व्हडल्यो सवलत्यो नासल्यो पूण एकामेकाच्या त्यागान ती जियेताली. कसलो त्याग? जावं तो एकामेकाक उणें करून आपल्या भुरग्याक बरे भाशेन जेवप दिवप, एकामेकाक बरे भाशेन आपल्याकूच उणें जावन दुसऱ्या शेजार सामाऱ्यांक पावोवंक, आपल्याचें चिंतिनासतना शेजाऱ्यांक कितें बरें मेळटलें हें बाबा भयणीनो ती करताली. चवथे सुवातेर आनीक एक ती आसा कुटुंबान, ती जावन आसा तुस्त करप. एकामेका सवे बाबा भयणीनो ती एप्रिशिएट करूंक फाटीं सरोन आसली. मारयेन म्हणलें पूत गुडेक पोती सांगाता आसा, गुडेक तो बरे तरेन सांबाळटलो. शी एप्रिशिएटेड बिकॉज शी न्यू दॅट ही वॉज अ गूड फादर. दुसरी वस्त जुजेन चितलें मारये बरोबर आसलो, म्हजी पोतीन सदांच आपल्या पुताचो सांबाळ करता म्हणटच बरे तरेन ती ताका सांबाळून वाटेर हाडटा आसतली. एकामेकाचेर तुस्त करून ती जियेताली. भाऊ भयणो मागीर आमकां उतर मेवता तें जावन आसा यू, उदारपणान ती जियेताली. जावं आपल्याचें उदारपण करताली आनी आपल्या शेजार सांबाऱ्याचें उदारपणान ती वावुरताली. देवाक दिनवाशी आसली. कितेंय उणें जालें जाल्यार एकामेकाक ती पावोवंक फाटीं सरोन आसली. जो मनीस उदारपणान जियेता तोच मनीस बाबा भयणीनो आपल्या जिवितान दुसऱ्यांचें चिंतता. स्वार्थी मनीस फकत आपल्याचें चिंतता पूण उदारपणान जियेतलो मनीस दुसऱ्या आपल्या भावा भयणाचें चिंतूंक पावता. मागीर बाबा भयणीनो ती एम आमकां उतर मेवता तें जावन आसा मागण्याचो कुटुंब तो आसलो. जी कुटुंबां मागणें करतात ती बाबा भयणीनो सांगातान रावतात आनी हाका लागून ती बाबा भयणीनो सांगातान जियेताली. मागण्यान आपलो वेळ सारताली. आपल्या पुताक दिसपोटी मागणें करूंक मारयेन आनी जुसेन शिकयलें आनी हें उदाहरण जेसू आपल्या जिवितान दिता. बाबा भयणीनो कसली वस्त करूंक, कसली मिलाग्र करूंक जेसू वेता तेन्ना पयले सुवातेर बाबा भयणीनो जेसू मागणें करूंक एक सुरेश सुवातेर वेतालो आनी कांय बरीं उतरां आमकां थंय मेळटात. जेसू आपल्या पवित्रतायेक आनी भाग्यवंतपणाक बाबा भयणीनो आपूण विचार करिनासलो. गरज पडल्यार तो बापाशी वचून आपल्या कुरपा दी म्हणून मागतालो एक सुरेश सुवातेर वचून आनी तेन्नाच की आपल्यो मिलाग्र्यो आपल्यो ओचोऱ्यां करूंक जेसू फुडें सरतालो. उपरांत बाबा भयणीनो आमकां मेवता बी जावन आसा बरवंसो. बरवंसो एकामेकाचेर जावं देवाचेर. पयले सुवातेर ह्या कुटुंबान आपलो बरवंसो देवाचेर दवरलो. आमचो पूत आमचे बरोबर ना, आसतलो देव मंदिरान. हो बरवंसो तांकां आसलो. दुसरे सुवातेर पुताक बरवंसो आसलो, म्हज्या बापाचें कार्य हांव करूंक आयलां. म्हणटकूच जो कुटुंब देवाचेर बरवंसो धरून आपलें जिवीत सारता ताका की देव ओदीक आपल्या जिवितान बाबा भयणीनो पावता. आयच्या दिसा ह्या पवित्र कुटुंबाची परब आमी समरमतना आमचें कुटुंब बाबा भयणीनो एक पवित्र गोराब्या भाशेन जावंक आमी वावरया. पयले सुवातेर आमचे मदें खालतीकाय आसूं. दुसरे सुवातेर आमचे मदें बाबा भयणीनो उदार काळीज आनी मन आसूं. तिसरे सुवातेर आमचे मदें त्यागी जिवीत आसूं. चवथे सुवातेर आमी उदीक आनी उदीक एकामेकाची तुस करूंक, वाखाणणी करून एकामेकाक आमी वयर काडूंक. पांचवे सुवातेर आमचे मदें उदीक आनी उदीक बाबा भयणीनो उदारपण आसूं. आमी उदीक उदार मनाची आनी काळजाची आमी जावं. सवे सुवातेर आमी मागण्याचे मनीस जावं आनी निमाणे सुवातेर आमच्या कुटुंबान बरवंसो त्याच देवाचेर आमी धरूंक जिवंक. जेन्ना आमी ह्या पवित्र कुटुंबाची परब समरमता आमचे जिवितान उदीक आनी उदीक ही फळां दिसती पडोवंक आनी ही जावन आसत
भाव भयण तत्वां जी देव आमकां दिसपोटी दिता तांचे प्रमाणे आमचे कुटूंब आमी वाडूंक आमचो घराबो उदीक पवित्र करूंक आनी पवित्र घराब्याची देख घेवन आमचें जिवीत चलूंक कृपा आनी बोड मागून घेवया. उबी रावया आनी वेळार आमचो बाबाट उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवा सर पदवीदार बापाक सरदार आनी पृथ्वीच्या आसनारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबाळलो आंकवार मयतान जल्मलो पोस पिलाता काल ताणें कोस सुसले ताका कुस्सार सुलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गात चलो सूर पदवीदार देवाच्या सुवाक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकेचे बक्षुणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे कुटूंब जेन्ना देवाच्या उतराचे बुनयादीचेर आमी बांदून हाडटल्या तेन्ना सदांकाल आमी सांबाळून दवरूंक पावतल्या. देव आमच्या कुटुंबाचो घोडील. ह्या वेळार देवाचोच आदार मागून कांय आमची मागणी ह्याच बाबार्थान आमी देवाक उबारुया. आमच्या दोनमेक फुडारांनी आपले पोरचे सोवे हुस्को दवरून तांकां बाबार्थान एकवटान प्रिती मोगान आनी पवित्रपणान वाडोवंक जाता ते उपाय घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. वेंचणुको जावपाचो वेळ लागीं पावला तर आमच्या उमेदवारांनी आनी राजनितीक पक्षांनी कुटुंबा आड प्रचार करूंक न्हय पूण लागू जातल्यो सवलत्यो काडून कुटुंबाचो सांबाळ करूंक भारी वावरूंक आनी पोरजेची सेवा करतले ते जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या कुटुंबांनी दर एक वांगड्यान सोमेस्ताच्या बऱ्यापणा पासत वावरूंक एकामेकाच्या आदाराक पावूंक एकवटान आनी सांगातान जिवंक तशेंच मागण्याचे बुन्यादीर आपलो कुटुंब बांदून हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आयज कितलेशेच कुटुंब साबार कारणाक लागून कोसळ्ळ्यात आनी दोशी जावन जियेतात. गैरसमज पयसावून खालतिकायेन एकचाराचो सोंबोन बांदून हाडूंक आनी सासणाक मोगाचो करार कुटुंबात जिवाळ दवरूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. थोडो वेळ उगी रावन आमची खासगी मागणी बापा मुखार दवरुया. मागुया जी कोण हॉस्पिटलांत पिडेंत आसात, जी कोण आपणा खातीर मागूंक लायतात. मागुया जाणें आयचे दिसा ऑपरेशन केलां वो आपले कश्टवतात, आपल्याक पाव म्हूण सांगतात असल्या मनशां खातीर आमी मागुया. सर्वेस्परा बापा तुजेरूच पातयेवन आमी तुजे मुखार दवरल्यान ती आमची मागणी तशेंच आमचे काळजाचे उंत्रेक तूं मानून घे आनी आमचे कुटुंब एकवटून सांबाळूंक आमकां कुरपेन बोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Sorvespora malunge amchidana. Sorvespora malunge amchidana.
सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां कूड आनी आत्मो तुका दिता बापा कूड आनी आत्मो तुका दिता बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां 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 तूंच आमच्या आत्म्यान राजवट चलोय बापा तूंच आमच्या आत्म्यान राजवट चलोय बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां 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 कूड तुजे सेवेक समर्पिता बापा कूड तुजे सेवेक समर्पिता बापा सर्वेस्परा मानून घे आमची दानां 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 मोशा बाबा भयणे मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक मोगाड बापा आमी तुका हो फारीकपणाचो योद्न समर्पिता आनी देवाचे आंकवार मायेच्या आनी बागयून सुसेचे विणवणेन आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतीन ती दवर म्हूण खालतेपणी मागता या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची कारसां उबारूया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काडयेन सोताय जेसू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेसू वरवीं आयचे दिसा नवो उसवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय अशें आमच्या विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो ओ विनाशी मान एक पोट हो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवाचे एका मनशा वरवीं फावो जालें देखून सगल्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 Tolbaraco सर्वेस्पर Surgani संसार ponad tudzia wojbowan Utsuri tuka swój swój सर्वेस्पराचे नावी येता ताका swój Utsorgi tuka swój swój बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचार आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची
तीच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड पोरगो तुया, तुझ्या कुसाने पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती पडूंक ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमच्या गोडे बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर चोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दवरता आनी सोर काडी तुका मानवले ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगात तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवी त्याची सुसांगाता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. दोन दिसाक एका गोराब्यांत आमी मागणें करता तेन्ना एक कुटुंब तो आमकां मागण्यांचो मेळटा तेन्ना तातूंत शांती, सवस्काय, मोग आनी हुस्को आनी भावपण आमकां मेळटा. तर हेंच आमच्याय कुटुंबांनी आसूंक जेजून शिकयलेलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तांतयेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसका जी कशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येदान राजूच चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. कुटुंबान जिवन एकामेका सवे मोग, हुस्को, भावपण आनी एकचार बांदून हाडून जेजू आमकां आपयता.
ही देवाची शिडी संवसारांची पाप काटाती शिलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगली आमी सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मी कुम्या खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेसू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव साथ मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवंक संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन Sundian amka vato dore kuskur ami sanya Jesu chikur ami sogli Jesu mosto ami sate ekut spivo Soglia kamka Jesu ata aplerokot ekas jivan amka porta priti mogan kalzan sota ekas odian amka vato tore kuskur ami saya Jesu chikur ami sogli Jesu mostok ami sade ikut supis ami balso moga uktes Jesu dita ikut satnya amka kelya aplyat smogan soglia kvingun eka sudyan amka varto tore kuskur ami salam Jesu chikur
आमी सगळीं जेजू मस्तो आमी सागले एकूच भावात आमच्या मनात एकूच विश्वास आमच्या काळजात एकूच आशा आमचे जिणे कोशे सासून पावत भोगले एकाच उद्यान आमकां वाटो दोर एकूच खूण आमी जाला जेजूची खूण आमी सगळीं जेजू मस्तक आमी सागले. प्रार्थुया. भोव मोगार बापा, एका खालत्या कुटुंबान जल्मल्ल्या तुज्या पुताचे मांस आनी रोगोत आमी सेवलां. आतां दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता. पवित्र कुटुंबाचे सुगूण सदांच नियाळून आमी घरांत आनी घरा भायर मोगान आनी शांतीन जिवंक पेल्याची सेवा करूं आनी मनशां मदें शांती विस्तारूंक वावरूं. अशें पवित्र कुटुंबाचे सारकें आमचे भोंवतणी फांकोवंक पवित्र कुटुंबाचे सारके आमी आमचे भोंवतणी सगळें सूख फांकोवंक आमकां बोर दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मातशें बसुया. काजाराची चिट्यो देवाचे कृपेन काजार जाता. रेनवील फ्रांसिस्को रोद्रिगीस, पूत रेमेडियस रोद्रिगीस आनी गिल्मा माता गॉयस रावता एअरपोर्ट रोड चिकालीम. लग्न जाता आलिदिया जोसेना वालिस, दू सोंपलेल्या फ्रांसिस्को झेवियर वालिस आनी आंतोनेता पेरपेत्वा सोकोरो रोद्रिगीस रावता दाबोली. ही तांची तिसरी चीट. देवाचे कृपेन काजार जाता प्रेस्ली दसा, पूत पेद्रो नोलाश्को दसा आनी इलेक्ट्रा बॉनिफासिया लुईस रावता कोन्सुआ. लग्न जाता प्रिया सोजा सोंपलेल्या थॉमस सोजा आनी लॉरेन्सा कुलासो रावता दाबोली. ही तांची तिसरी चीट. देवाचे कृपेन काजार जाता एरन आल्बर्ट सिल्वेरा, पूत आंतोनियो आनिसेतो सिल्वेरा आनी आयरीन फिलोमेना डिक्रूज रावता वास्को. लग्न जाता जेसिका डिवायन आल्मेदा, दू डॉमिनिक रुसारियो आद्रियानो आल्मेदा आनी सोंपलेली कारोलिना पाल्या रावता आल्तो दाबोली. ही तांची पयली चीट. हांचे मदें कसली आडखळ आसल्यार तुमकां सांगून दिवं कायदो आसा. येता त्या आयताराक आमची मीस साई भाशेन जातली. पयले मीस 6 वरांचेर फादर आग्नेल समुदाय आसोय, दुसरे मीस सेंट गॅब्रियल समुदाय वॉटर टँक, तिसरे मीस आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल, चवथें दोतोनीचे मीस भुरग्यांचे पूण भुरग्यांक दोतोर नासची ना. 28 तारखेर आमी निरोपराधी बाळकांची परब समारंभ म्हणटच ते दिसा 2 मिसां आसतलीं.
पयले मीस 7 वरांचेर, दुसरे मीस 8 वाजता. 8 वाजताचे मिसाक सगळ्या भुरग्यांक तुमी किरीत मिसाक घेवन येवचें म्हूण आमी मागता. जावं ती तरणाटीं जावं ती भुरगीं. जायते फावटी आमी म्हणटा आमी व्हडलीं जालीं, आतां आमी भुरगीं न्हय. ना, तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक सगळ्यांक हे मिसांत येवंक मागता आनी तातूंत वांटो. सगळीं दोतोनीचीं भुरगीं आसात तांणी येवचें म्हूण मागता. आनी ह्या दोतोनीच्या भुरग्यांनी किरीत भाशेन मीस जाल्या उपरांत तांकां एक धाकटुलो स्पोर्ट्स कार्यक्रम आसतलो, हातूंत तांणी भाग घेवचो म्हूण आमी मागता. पयले जानेराचे नव्या वर्साक मांडाबोड 31 तारखेर आमी 11 वाजता एडोरेशन आनी थँक्स गिवींग पवित्र संस्काराक बसोवन आनी दिनवासणीचें मागणें आसतलें 11 वाजता. उपरांत 12 वाजता दिनवासणीचें मीस आनी बलिदान. सकाळची मिसां 8 वाजता आनी 9:30 वाजता. दाबोली कपेलांत पयले जानेराचे 8 वाजता मीस जातले. तशेंच ह्या शेनवाराक आमच्या फिरगोजेन इंग्लीश मीस आनी दाबोली कपेलांत 6:30 वरांचेर कोंकणी मीस आसचें ना म्हूण कळयता. उबी रावया. बाबा भयणो, चोत्र आयदोची हांवें कितले फावटी सांगलां, परतून एकदां सांगता. आमी तुका नमस्कार करता म्हणटा तेन्ना तकली बागोवची न्हय म्हूण सांगलां. दुसरें, कोंबयाव आमी घेता तेन्ना तुमी लेंस हातीन दवरतात. बायलांक रीत आसता, लेंस हातीन धरून कोंबयाव घेतात. तुमचो लेंस तुमी तोंडाक पुसतात. हो लेंस आतां आमी चतूर रावंक जाय. आमी लेंस दुसऱ्यांक वापरचो न्हय म्हणून, दुसरे वस्तू म्हणटच लेंस सोकला दवरात, उपरांत तुमी क्रिस्त प्रसाद घेयात म्हूण मागता. देव बरें करूं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोद पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. विश्वासाचो दिसुतेलो बोरशाचो काल प्रकाशलो. सोय तुजो आमचो विश्वास, दिसणे तुजे आमचो प्रकाश. विश्वासाचो दिसुतेलो बोरशाचो काल प्रकाशलो. सोय तुजो आमचो विश्वास, दिसणे तुजे आमचो प्रकाश. आमच्या मोरबाक नवो दारा, वाटा कोच्याक वचूंक गारा. आमचे सोरीक नवे उदक, तानपा कोच्याक जेसू पालो. विश्वासाचो दिसुतेलो बोरशाचो काल प्रकाशलो. जोर तुजो आमचो विश्वास, दिसणे तुजे आमचो प्रकाश.